शाळेत राव ताका आयज सगळें हाडून दिवपाचें काम तुजें. ओके. असोच मरे रस्तो तुजो हांगा आसलो रस्ता आमी रस्तो हायट केलो कांय सोल्युशन मेळूना. सर हें उदक हेचेर सरकारान आतां एकच तोडगो म्हणजे काय लुकसाण भरपाई ही नाका आमकां, कित्याक आमच्या सरकार काय लुकसाण भरपाई दिता हे आमकां खबर आहा. तो बंधारो काडून उडोवपाचो. पण हेचेर आमच्या सरकारान काहीतरी विचार करून आमकां खंय तरी शिफ्ट करपाचें असो माझो तरी विचार आहा. लुकसाण आता 1-3 वर्सां जाली. आता सो शेत केला, काल शेत लायला आम्ही 2 दीस झाले. आता शेत गेला. ह्याच्या पुढे आता काय जातालं तेतून? जे मामलेदारान खंय तरी नोटीस काडपाक जाय आसलेले. हे इब्रामपूरचे गावाचें नांव खंयच ते नमूद जायना. त्या वर्सा त्यांनी दिता म्हणून सांगलें, पण तेणी आजून कांयच दिवंक ना आमकां. आनी ती कितें आसा मातयेची आसल्या कारणान केन्नाय घरां उदकान जर फुगोवन येयला ती पडूंक शकता. गव्हर्मेंटाक शिफ्ट करचें पडटलें, कित्याक 2 दिसांक जेवण बीन कांय करूंक मेळपा न्ही. म्हाका सामकें प्रॉब्लेम घरा रेबो जाल्लो आसा, कांय करूंक ना. हांगा WRD बंधारो बांदपाक घेवपाक सोदता पळय, आतांच लोकांनी ही अशी परिस्थिती जाता. जर बांदले जाल्यार कितें जातलें? अशें लागीं ऑल आसा घरां आसा ही ते लोक लागीं जातले, पण ते सामान्य सगळ्यांची जें फुगलां गेलां ते कांय लोकांचें हें जालां. WRD डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसा, त्यांनी ह्याच्या संबंधान अभ्यास करून मातसो त्याचो एक व्यवस्थीत नियाळ घेवन बाबा रस्ते वयर काडपाचे आसत, उदक परत अशा पद्दतीचे हें जावपाक जायना, गैरसोय लोकांची जावपाक जायना, त्या नदरेंतल्यान पावलां मारपाक जाय. हे दर वेळी जाता. याच्यासाठी काहीतरी सरकाराने एक परमनंट बेसिस काहीतरी योजना करूची ज्याच्यामुळे त्याचा फायदा जातलो. आणि जास्त करून ही नुकसान भरपाई जी झालेली असा त्याची भरपाई देणं हे सारखें महत्वाचं आसा. आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑलरेडी जे PSI मिनिस्ट्री आसा तांकां एक लेटर बरयलां. स्टेट गव्हर्मेंटाची नदरेन हाडून दिवपाक जाय जे हांगा मदीं इन फ्रंट ऑफ हायवेचे जे रंबल्स घातल्या ते रंबल्स हांगा खंय तरी त्रासदायक जाता अशें हांगा लोकांचो विचार आसा. सगळ्या लोकांक सांगलेलें आहा की एज्युकेशन जाय जाल्यार आमी ऑलरेडी करता म्हणून सगळ्यांक स्कूल आयडेंटिफाय केलेली आसा. ऑल्सो हांवें डायरेक्शन फायर ब्रिगेड दिला, पण पुलिसांत दिला. फायर ब्रिगेड हांगा आपूण तेल गाडी आपयली तेंच्यांना. आयज हें पाणी आमी पळयता महाराष्ट्रान आनी कितल्याशाच घाटांनी जबरदस्त फ्लडींग आहा. त्या प्रमाणे आयज हांगा आमकां अनुभवता. सगळ्या वॉर्डांनी जे गांवठण सुपांचे बूट आणि आमचो भंडारा वाडा आसा थंय मनीस घातलेले आसा. 5-5 जाणांची टीम करून कोणाचे सामान सगळे ग्राउंड लेवलाक आसा तांकां शिफ्ट करून वयर दवरलेले आसा. आणि आमच्या मल्लिकार्जुनाच्या देवळा कडेन उदक भरलेलें आसा आतां. आनी ना म्हटल्यार आतां मंडपाचीच हायट ग्राउंड फ्लोरारसून एक 4 मीटर सुमार उदक भरलेलें आहा हांगासर. आयज हवामान खात्या कडल्यान सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन मेळटा की पाऊस कितलो पडपाचो आहा, कितले इंच पावस पडत, सगळ्यांक खबर आसतना हे कोणूच WRDची जे इन्फॉर्मेशन आसा पळय ते WRD आयज न्हिदलेले आसा. शेतां बी खूब अटॅक जाले आसा. तशेंच हरवळे आमी 23 लोकांक आयज रेस्क्यू केल्या. सगळें गोंय धरलें जाल्यार आमचें गांव हो काले गांव म्हणटा एक असो गांव आसलो की म्हाका दिसता सादारण 2004 ते 2005 ह्या मदीं पावस जेन्ना पडलेलो तेन्ना अशी एक हाहाकार ह्या गांवांत मारलेलो. जे तिळारी धरण ओव्हरफ्लो जाल्या कारणान तेंच्यांनी दरवाजे उक्ते केले आनी तें पाणी ह्या नदीन सोडलेलें आसा. ना दर वर्सा ना पयल्या वर्स भरलेलें आनी 1982 भरलेलें. 82 हेच्या पेक्षा कमी आसलें, आतां तेच्या पेक्षा हें मातशें चड येयलां उदक. 7,000 स्क्वेअर मिटर जागेत 700 केळी लायलेले ते माझे पिटे आले सगळे नुकसान झालं. सगळी लुकसाण झाली शाप. दुसऱ्याचे मी कोंगो करून मी गावार कष्ट करता त्याच्यात तितून म्हणजे नुकसानी झाली. 3 वर्सां जाली आता त्यांचे डॅमेज पावकूच ना. हे अशें गव्हर्मेंटान करचें न्हू, हेंच्या पोटार अशें आड येवचें न्हू. म्हाका दिसता हांगासरले स्थानीक आमदारान पासून हांगासर येवन पळोवंक ना हांगासर कितें घडटा आनी कितें जालां. कितली घरां टोटल? जवळ घरां म्हाका दिसता पुराक 10-15 वयर घरां कितें आसता. 12 तरी जाले. 15 म्हाका 15 जावपाकूच जाय. लोक सुरक्षीत आसात, पूण घरांतले
सामान वगैरे सगळे जे आसा पळय न्ही तें सगळें डॅमेज नुकसान जाल्लें आसता. ते मागीर जेन्ना पाणी कमी जाता उदक कमी जाता तेन्ना येवन पळोवचें पडटलें. सावयवेऱ्या अनंताचें देवूळ उदकांत, अनंत नखशिकांत उदकांत, हरशी मूर्त तळयेत आसूनय ह्या देवळांत अनंताच्या पांया वयर केन्नाच उदक चडना. पुजाऱ्यान दोपरभर उदकांत रावन तश्योच आरती केल्यो. लॉस हे पुराय गोंयांतल्या एक 5-6 तालुक्यांतल्या लोकांक खूब मोठ्या डॅमेज जाल्या. आतां पर्यंत आमी लोकांक थंयसरल्यान काडून वेगवेगळी स्कुलां आसतली, शाळा, प्रायमरी स्कूल्स हांगासर दवरल्या. तांची जेवणाची रावपाची वेवस्था सगळी आमची डेप्युटी कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम अलॉंग वीथ अवर पॉलिटिकल लिडर्स सगळे जाण करीत आसा. म्हजी सगळ्या लोकांक एकूच विनंती आसा की कोणीच उदकाचो फ्लो समजनासतना उदकान गाडयोय घालच्यो न्ही किंवा उदकान वयचे न्ही. जर आतां पर्यंत म्हणजे दैवसुयोगान फक्त एकूच डेथ रिपोर्ट जाल्या. बाकीची मोठ्या प्रमाणात सस्पेक्टेड आसा ती बी दार बांदण्यान. एक बायलबट्टी ड्रॉनिंग काय कितें अजूनही कन्फर्म जावना. सुमार 832 हेक्टर शेती आणि बागायतीक पिकावळीक मार बसला. सुमार 2.5 कोटींचे लुकसाण हो बाराय तालुक्यांतलो मुळावो सध्याचो अदमास. बाराय तालुक्याचो आमचे कडेन रिपोर्ट आसा आनी आतां आमचो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे 832 हेक्टर जमीन लॉस जाल्ली आसा आनी 2,55 लाख सध्या रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे लॉस जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तशी पडटा टोटल लॉस घरातले ते काढपाक आता उडत मंगला जेव्हा उदीक भरले लोकांची कितलेशे सणाच्या वाट बंद जाली कालच्यान. तेंच्यांनी हांगा गाडयो पार्क करून दवरले, तेंच्यो गाडयो हांगासर बुडलेले आसा आनी ह्या उदकाचो प्रवाह वाडत आसा. कमी जावपाची अजूनय शक्यता दिसना.
गरीब आसा ताका बाबड्याक खूब लुकसाणी जाल्ली आसा. आमच्या म्युन्सिपाल्टीन तशेंच पंचायतीकूय ह्या टायमार बरी लुकसाणी खूब भरपूर हितून जाल्ली आसा. तितून आमच्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान म्हणजे तांकां विजीट दिवन आनी तेंच्या घरान कशी कितें लुकसाणी जाल्या ती पळोवन तांकां खऱ्यांनीच तांकां हेल्प बरो करचो. घरां पडलेली आहा एक विन्सन डिसोजा आणि रॉबर्ट फर्नांडीस कंप्लीट घर एक रॉबर्ट फर्नांडीसाचे गेल्लेले आहा. तशेंच अतुलाच्या घरान उदीक गेल्लेले आहा, कॉस्माच्या घरान उदक गेल्लेले आहा. एक 5-6 घरांनी भरपूरच नासाडी जाल्लेली आसा. अजून तुमकां मागीर रातचे रेस्क्यू बी कोणी केले? रेस्क्यू कोणीच करूं ना, आमीच भायर सरले. तुमच्या एकामेका हेल्प केला आनी काडल्या भायर. सन ऑफ रॉबर्ट फर्नांडीस तेन्ना आमचें फूल आख्खें घर 3 सुमार उदक येयलें आनी आख्खें घर मोडोन सगळें डॅमेज, सगळें लुकसाण कांयच उरोंक ना. म्हणजे आतां नित्य उदीक देंवता सगळें. तशें ते सायडीचे आमचे नेबराचे बी मोडलेले आसा, तेजी लुकसाण जाल्ली आसा. And what is happening? Luckily, I came here early in the morning, and I'm going everywhere, so everybody's tempers are calm. Otherwise, the situation is such that you can't control public things. मैं आपको बोलूं, आपका ऑफिस बंद था, आपके ऑफिस में कंट्रोल लाइन नहीं थी. ये सत्य परिस्थिति है. आपका कंट्रोल लाइन डिजास्टर मैनेजमेंट 0 था. I am not blaming you. You are a very capable person. Rajesh is a good officer, but somewhere directions have to go from somewhere. Everybody is working now and will bring things under control. क्या है जरा आप जरा जब इलेक्ट्रिसिटी आप लगाते हैं जरा संभाल के घर लोगों के घर में पानी भी नहीं गए. ये हमारे काउंसलर हैं, ये सब लोगों ने खुद को हेल्प किया. कर्नाटक गोवा रेल्वे येरादारी मार्ग बंद. केसरलॉक आणि कुळेमदी ब्रागांजा घाटार अशी पालसणां कोसळून ही रेल्वे मदीं अडकल्या. रेल्वेच्या डब्यात चिखल, डबे घसरले. चिपळुणांतल्या हुंवारान कोकण रेल्वेच्यो गाडयो ब्रेस्तारसावन बंद. 10 दिसांचे सेगीत उटंगारान वचत थंय पालसणां कोसळटात आनी रूळ उदका पोना. घाटांनी हायवेची तीच परिस्थिती. सेगीत पावसान ट्रॅफिक ब्लॉकेड. चोरला घाटात झाडां आनी पालसणां कोसळून असो चिखल रस्त्यार. चोरला ब्लॉक. सिंधुदुर्गात चडशा गांवचे रस्ते बुडिल्ल्यान गोंयांत यो वच करूंक वाटो बंद. अनमोड पालसणां कोसळ्ळ्यात. आंबोली घाटातूय उटंगराचो रुद्रावतार. एक करमल घाट सोडल्यार गोंयाक जोडिल्ले सगळे हायवे घाट पालसणां कोसळून ब्लॉक. अजून मेरेन तरी फ्लायटींचो रूट आसा. तर त्यांना हात दाखवले, जाऊया आपण. जाऊया, हात दाखव त्यांना. हाँ 4-5 ठिकाणी किती गेले ते वाढायला सगळे काढले ते लावले भरपूर. आता इन्शुरन्स काढून होते नाही व्हायच्या.
कोल्हापूर सावंतवाडी गोवा पुराय BSNL मेन लायन डावन. फातोडेर सावन नेटवर्क ना. एमर्जन्सी 108 नंबर चलना जाल्ल्यान 0832 6656 969 हो पर्यायी नंबर दिला.